नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. सैमीक संकश्टाचो परिणाम जाल्ल्या 5 राज्यांक राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधींतल्यान 1554 कोटी रुपया परस चड केंद्रीय मजत दिवपाक मान्यताय. देशभर आयज छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती मनयली. व्हडा दबाज्यान प्रधानमंत्र्यांनी जारी केली खासा ध्वनिफीत. गोंयांत शिवजयंती निमतान तरेकवार कार्यावळीचें आयोजन. महाकुंभ मेळ्याच्या आयोजना वेल्यान विरोधी पक्ष जाले आक्रमक. विरोधकांनी अपप्रचार थांबोवचो उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांचो सल्लो. दिल्लीचे सरकार स्थापनेविशीं भाजपाची खासा बसका. फाल्यां सोपूतविधी सुवाळ्याची नेटान तयारी. पिवपाच्या उदकाचे प्रस्न हाताळपाक खासा खातें भौशीक बांदकाम खातें ह्या मुखार रस्तो आनी बांदकामाचेर केंद्रीत आसतलें. गोंय मंत्रिमंडळाचो निर्णय. पळोवया खबरो विस्तारान. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांच्या अध्यक्षतेखाला उंचेल्या पावंड्यावेल्या समितीन गेल्या वर्सभरांत हुंवार, भुंयकाप, चक्रीवादळ अशा सैमीक संकश्टाचो परिणाम जाल्ल्या 5 राज्यांक राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधींतल्यान 1554 कोटी रुपया परस चड केंद्रीय मजत दिवपाक मान्यताय दिल्या. हातूंत आंध्र प्रदेशा खातीर 608 कोटी रुपया, नागालँडा खातीर 176 कोटी परस अदीक, ओडिशा खातीर 255 कोटी परस चड, तेलंगणा खातीर 231 कोटी परस चड आनी त्रिपुरा खातीर 288 कोटी वयर रुपया मंजूर केल्यात. छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आयज पुराय देशभर मनयतात. शिवाजी महाराजांच्या अथक परिश्रम आणि दूरदर्शी नेतृत्वाक लागून स्वराज्याची मेढ रोयली, स्वराज्य स्थापन केलें. महाराजांक लागून कितल्याशाच पिळग्यांक धैर्य आणि न्यायाची मूल्यां जपपाची प्रेरणा मेळ्ळी. ते शिवाजी महाराज एक बलशाली, आत्मनिर्भर आणि समृद्ध भारत घडोवपाक प्रेरणा दिता अशा शब्दांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी छत्रपती शिवाजी महाराजांक तांच्या जयंती निमतान आर्गां ओंपली. मेरे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है, ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है. हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है. हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है. छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता, विचारधारा और न्यायप्रियता ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया. उनकी साहसिक कार्यशैली, सामरिक कौशल और शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रणाली आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है. हमें इस बात का गर्व है कि दुनिया के कई देशों में आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज की नीतियों की चर्चा होती है और उस पर रिसर्च होती है. इतने वर्ष बाद भी उनके द्वारा स्थापित किए गए मूल्य हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रहे हैं. इन्हीं मूल्यों के आधार पर हमें अमृत काल की 25 वर्षों की यात्रा पूरी करनी है. ये यात्रा होगी छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों का भारत बनाने की. ये यात्रा होगी स्वराज, सुशासन और आत्मनिर्भरता की. ये यात्रा होगी विकसित भारत की. मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में कोटि नमन करता हूँ. गोंय माहिती आणि प्रसिद्धी खात्या वतीन छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती सुवाळो फोंड्या फर्मागुडी हांगा जालो. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे ह्या नात्यान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, तशेंच उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर, कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे, माहिती आनी प्रसिद्धी खात्याचे सचिव रमेश वर्मा तशेंच हेर मानेस्त आनी शालेय विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक फुलांचो हार घालून मुखेलमंत्र्यांनी कार्यावळीक सुरवात केली. उपरांत सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या पुतळ्याक लेगीत फुलांनी आर्गां ओंपलीं. कार्यावळींत वांटेकार जाल्ल्या विद्यार्थ्यांनी शिवाजी महाराजांच्या जिविताचेर आदारीत वेगवेगळी नाटकुली आनी मनरिजवण कार्यावळी सादर केल्यो. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी शालेय अभ्यासक्रमांत शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाविशीं चुकीची माहिती सादर केल्या ती सुदारपाची गरज आसा अशें सांगलें.
28 नोव्हेंबर 1667 मध्ये म्हणजे त्याने क्लिअर कट लिहिलेलं आहे की शहाजी महाराजाच्या मुलाने वरचे चौल घेतले. म्हणजे ह्याचाच अर्थ असा होतोय की गोव्यामध्ये फक्त सासटी, बारदेस आणि तिसवाडी या 3 तालुक्यावरती पोर्तुगीजांचं राज्य होतं. आपण जो चुकीचा इतिहास वारंवार मुलांच्या समोर गिरवतोय की 450 वर्ष पोर्तुगीजांची राजवट गोव्यामध्ये होती, तर नसून फक्त सासष्टी, तिसवाडी आणि बारदेस या 3 तालुक्यावरती 450 वर्ष राज्य होतं. राहिलेल्या सगळ्या तालुक्यांच्या वरती, मग ते पेडणे असेल, सत्तरी असेल, साक्री असेल, काणकोण असेल, या सगळ्या तालुक्यावरती म्हणजे पहिली 250 ते 250 वर्ष ही शिवशाही होती. आणि त्या शिवशाहीसाठी म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी म्हणजे अगोदरपासून ही शिवशाही या ठिकाणी स्थापन केली होती. यावेळार कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी लेगीत विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें. बाळासाहेब जिजाऊ आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एक मार्गदर्शन होतं. म्हणजे मार्गदर्शन जर असलं आणि त्याग ज्या बाईनं केला, आपल्या परिस्थितीवर रडण्यापेक्षा परिस्थितीशी कसं लढणं हे कोणी जर शिकवलं तर त्या येसूबाई महाराणी ह्या आपल्याला युगपुरुषाने आपल्याला शिकवलं. आणि म्हणूनच मी म्हणतोय की त्याग केला, परिस्थितीशी लढणं, योग्य अचूक निर्णय घेणं आणि आपल्या जीवनामध्ये मार्गक्रमण केलं, हे जर आपल्याला अनुभवायचं असेल तर शिवचरित्र वाचा. शिवचरित्र जर वाचलं तर ह्या संसारामध्ये आपल्याला काय मिळणार, फक्त त्यातलं आपण 10% सुद्धा जर आत्मसात जर केलं, तर मला वाटतं प्रत्येक घरात मी पहिल्यांदा म्हणत होतो की संभाजी आणि शिवाजी घडवण्यासाठी आजीजाऊ आई जन्माला यावी लागते. इतले मजगती पणजेंत शिवजयंती निमतान पणजे महानगरपालिकेंत पर्यटन खात्याच्या जोडपालवान खासा मिरवणुकीचे आयोजन केले. ही मिरवणूक महालक्ष्मी देवूळ ते आझाद मैदान मेरेन काडिल्ली. महालक्ष्मी देवूळ वाठारांत पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात आणि उपमहापौर संजीव नाईक तशेंच हेर थळाव्या नगरसेवका बरोबर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेची पुजा केली आणि रोमटा मेळाच्या तालार मिरवणुकेक सुरवात जाली. थळावे नागरिक आणि विद्यार्थी आज तुमकां खबर आसतली आयज शिव वांटेकार जाल्ले. सो पणजे शिव जयंती समिती अलॉंग विथ कॉर्पोरेशन सिटी ऑफ पणजे आणि आमचे टुरिझम डिपार्टमेंट आमी आतां दुसरे वर्सा जाल्यार प्रोग्राम करता. सो हो आतां आमी रॅली काडटले पयलीं आणि मागीर आझाद मैदानाचेर फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन भुरग्यां खातीर आणि फोर्ट मेकिंग कॉम्पिटिशन आसतलें. दिल्लीत भाजप सरकार शपथ ग्रहणा खातीर उत्साहीत आसात. दिल्लीत नवे मुखेलमंत्री पदा खातीर आयज शिक्कामोर्तब जातले. ते उपरांत शपथ ग्रहण सुवाळो जातलो. आयज ते खातीर दिल्लीत भाजप विधायक मंडळाची बसका जातली. भाजपाचे फुडारी आनी दिल्लीचे संसद प्रवीण खंडेलवाल हांणी ह्या विशींची अदीक म्हायती दिली. भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की, और ये उस ऐतिहासिक रामलीला मैदान से बन रही है जहां से लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने दूसरी आजादी का बिगुल बजाया था इस नारे के साथ कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। उसी स्थल से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के विकास की एक नई कहानी लिखने जा रही है. घेऊया एक लहानसो विसव. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर. आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं. इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं. तो याद रखें, रविवार 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात.
अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नॅशनल पर। विसा उपरांत मुखेलकार पळया मुखावेले खबरो। महाकुंभाचो दुष्प्रचार करपी कांय विरोधक पयल्या दिसा सावनूच महाकुंभा विशीं वायट उलोवन सनातन संस्कृतीक बदनाम करपाक सोदतात। मात आयज मेरेन सुमार 57 कोटी भाविकांनी महाकुंभात पवित्र स्नान केलां आनी थंय वचपी लोकांचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा। काँग्रेस पक्षाचे फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे हांणी मात गंगेंत न्हावन गरिबी पयस जातली काय कितें असो प्रश्न केला। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को, तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। समाजवादी पक्षाचे फुडारी अखिलेश यादव हांणी लेगीत योगी सरकाराचेर महाकुंभाक लागून खर टिका केल्या। पैसा कुंभ में लगा देगी। जब सब पैसा कुंभ में लगा देंगे तो फिर किसान के लिए क्या होगा? सबसे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारी खेती, किसान और उससे संबंधित अगर योजनाएं बनेंगी और उनकी मदद होगी तो हमारा देश भी खुशहाल होगा। अस्तंत बंगालचे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हांणी लेगीत महाकुंभाविषयी खर टिका केली। ওটা কোন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। प्रयागराज महाकुंभात आता मेरेन सुमार 56 कोटी लोकांनी पवित्र स्नान केला। मात सनातन धर्माच्या विरोधात, भारताच्या आस्थे विरोधात तशेंच मां गंगेच्या विरोधात वायट उलोवप समान आहे अशें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी सांगलां। मान्यवर इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। उस समय प्रयागराज में 56 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रद्धालु मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। और जब हम सनातन धर्म के खिलाफ, मां गंगा के खिलाफ, भारत की आस्था के खिलाफ या महाकुंभ के खिलाफ कोई भी अमलगल प्रलाप करते हैं, ये आयोजन किसी पार्टी विशेष का नहीं था, किसी सरकार का नहीं था। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आयोजन समाज का है, सरकार पीछे है। गोंय सरकारान भौशीक बांदकाम खात्या कडल्यान पिवपाच्या उदकाचे खाते वेगळावन ताचो एक खासा विभाग तयार केला, जो फकत पिवपाच्या उदका विशींचे विशय हाताळटलो। तशेंच भौशीक बांदकाम खातें ह्यान फुडें रस्ते आनी इमारती हाचेरच आपलें पुराय लक्ष केंद्रीत करतले। पिवपा उदका खातें आनी उदका स्रोत विभाग हांचे मदीं समन्वय आसतलो आनी अर्थसंकल्पांत ह्या खात्या खातीर खासा निधी आरक्षीत करतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी आयज घेतिल्ल्या मंत्रिमंडळ बसके उपरांत दिली। ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंट हे कंप्लीटली सेपरेट जालें आनी आतां ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंट म्हणूनच फुडले सगळे प्रोविजन ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत जातले। उदकाचे प्युरिफायर्स DWD डिपार्टमेंटाचो CEO डिपार्टमेंटाचो हेड आसता। PWD डिपार्टमेंटाच्या अंडर हाचे कांय दिवचे ना। PWD डिपार्टमेंटान हेल्थ फोर्स ओनली रोड्स आनी बिल्डिंग्स उरतले। इवन दो द सिवरेज इज गोइंग इनटू द सिवरेज कॉर्पोरेशन। सिवरेज कॉर्पोरेशन इज फुल्ली लुक आफ्टर बाय द सिवरेज कॉर्पोरेशन। आतापर्यंत जाताले सिवरेज कॉर्पोरेशन नवीन पायपलायन घालताले, सीवर लायन प्लांट तयार करताले, मागीर मेंटेनन्स हे पळयताले। तशें ना, सिवरेज सुद्दां सेपरेट जाता। ते नेक्स्ट हेका येतली। भायल्या देशांनी काम दिवपाचो हावेस दाखोवन कितल्याशाच तरणाट्यांक लुटपाची प्रकरणां उक्ताडार आयल्यात। ह्या विशीं NRI आयोगाच्या जोडपालवान गोंय सरकार ह्या प्रकरणाचेर लक्ष दवरून आसा अशी मुखेलमंत्र्यांनी माहिती दिली। तशेंच लोकांनी ह्या विशीं सादूरताय बाळगुपाची शिटकावणी मुखेलमंत्र्यांनी दिली। गव्हर्नमेंटाकडून मॉनिटर करीत आसा NRI कमिशन, NRI डिपार्टमेंट ह्या NRI कॉर्पोरेशन हे कम्प्लिटली मॉनिटर करता केस टू केस बेसीस। मॅक्झिमम म्हणजे आयज जशें म्हटलां पळय आमी
नोकरीच्या आमिशांमुळे पडून असे जे नोकरीचे हे जे आहात भायर वता म्हणून जे एजंट आसतले तांकां पयशे दितात, भायर वचून फसतात, असे खूप जण गोंयकार फसले. म्हणून कोणी ह्या कोणी पयल्यात काळ आमी जसे AI लॅब आणि सायबर फ्रॉड म्हणटा हे सगळे हेच प्रकार आसतात. ओके, तरी सुद्दां म्हणजे एका वर्साक 100 कोटी लॉस जालो, इट इज अ बीग लॉस गोंया सारकेल्या बारीक राज्या खातीर. लोकांनी तिच्यान हाज्या फुडें तरी फसचे न्ही. सायबर सुरक्षा वाडोवपा खातीर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो वापर आनी येरादारीचें पालन सुदारपाचे वटेन महत्वाचें पावल उखलतना गोंय पुलिसांनी डेडिकेटेड सायबर हेल्पलायन सेंटर, सायबर योद्धा कार्यावळ, NIML लॅब आनी क्यूक पास मोबायल एप्लिकेशन हे 4 उपक्रम राबयल्यात. ह्या कार्यावळीची सुरवात मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी जाली. ह्या वेळार गोंयचे DGP आलोक कुमार, DGP IGP ओमवीर सिंग, DIGT अजय कृष्ण शर्मा, SP क्रायम राहुल गुप्ता, SP ट्रॅफिक प्रबोध शिरवयकार आनी हेर पुलीस अधिकारी आनी कर्मचारी हाजीर आशिल्ले. सायबर योद्धा कार्यावळींत सायबर सुरक्षा गोंय मोहिमे अंतर्गत गोंय पुलिसेक समाजाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्यान प्रशिक्षीत स्वयंसेवकांक, विद्यार्थी, माध्यम वेवसाय, शिक्षक, NGO आनी ज्येष्ठ नागरिकांक सायबर जागृताय राजदूत म्हण प्रशिक्षण दिवन तांकां सशक्त करपाचो हेत आसा. ह्या कार्यावळीक सुमार 120 सायबर योद्ध्यांक मुखेलमंत्र्यांनी प्रमाणपत्रां भेटयलीं. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक आनी म्हायती तंत्रगिन्यान राज्यमंत्री जितेंद्र प्रसाद हांणी आयज नवी दिल्लींत डिजिटल ब्रँड आयडेंटिटी मॅन्युअलचे आनी पयल्या CIO परिशदेचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार उलयतना देशांत चालू आशिल्ली ही डिजिटल क्रांती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विकसीत भारत 2027 ही मोख पुराय करपाक मजत करतली अशें सांगलें. The whole intent is simplifying it. The whole intent is standardization. The whole intent is that consumer interface. And that is what you have to keep in mind rather than getting bogged down in making it more tech savvy and only for a select few, which it can't be. The intention of the Prime Minister is to ensure standardization and ease with which people can access and use and benefit. Ultimately, the people of India, the last mile, have to benefit. And that's what the intention is. राजस्थानाच्या उपमुखेलमंत्री दिया कुमारी जो राज्याचे अर्थीक वेव्हार सांबाळटात तांणी आयज राज्य विधानसभेत 2025 ते 26 खातीर अर्थसंकल्प सादर केलो. राज्याची अर्थवेवस्था $350 अब्ज करपाक कटिबद्ध आसा आनी अशें तांणी आपल्या अर्थसंकल्पात नमूद केलें. फुडल्या वर्सा 1.2 लाख सरकारी पदां आनी 1.5 लाख खाजगी क्षेत्रांतल्या नोकऱ्यां खातीर भरती करपाची घोशणाय तांणी ह्या वेळार केली. शेतकार आनी शेतकी वाठारांत जायत्यो घोशणा तांणी केल्या. विकास की गति को इसी प्रकार निरंतर रख वर्ष 2030 तक $350 बिलियन इकोनॉमी का निर्माण करने के लिए कटिबद्ध है. अल्प अवधि में ही पूंजीगत व्यय में 40% से अधिक की वृद्धि करते हुए 9,600 किलोमीटर से अधिक नवीन सड़कों का निर्माण एवं 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का उन्नयन किया है. साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के अभूतपूर्व सहयोग से राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने का कार्य प्रारंभ किया है. घेऊया एक लहानसा विसर. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर. आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं. इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं. तो याद रखें, रविवार 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है की धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर.
डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळया मुखावेले खबरो. भारतान परत एक फावट संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशदेंत सुदार जावपाचेर भर दिलो. सुरक्षा परिशदेंत सुदार आनी संवसारीक पावंड्यार शासन पद्दतीन सुद्दां बदल जावप हाचेर भर दीत संयुक्त राष्ट्रांत भारताचे राजदूत पी हरीश हांणी संवसारीक मळावेल्या सध्याच्या मुद्द्याचेर तोडगो काडपाक सुरक्षा परिशदेंत सुदारणा करपाची गरज उक्तायली. This is a clear testimony to the need for reviewing and redesigning the 80-year-old architecture of this August Forum in order to make it fit for purpose. At a time when the world is increasingly expressing concerns about the ability of the United Nations to deliver effectively on pressing global issues, reforms are not a choice anymore, but an imperative. Consistent, categorical, and a major voice with regard to underscoring the need for reforms. I would like to quote Prime Minister Modi, who mentioned in his remarks at the Summit for the Future in September 2024 that reforms is the key to relevance. Original structures and frameworks of the UN represent a different period in history. Our world has transformed and the UN needs to change with the times. It has to be reflective of the current global order rather than 1945. 1988 वर्साचे IAS अधिकारी ज्ञानेश कुमार हांणी नवे मुखेल वेंचणूक आयुक्त म्हूण पदभार सांबाळ्ळो. 26 जानेवारी 2029 मेरेन तांचो मुखेल वेंचणूक आयुक्त म्हूण कार्यकाळ आसतलो. पदभार सांबाळ्ळे उपरांत मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी खबराकारांक लागीं उलयतना वेंचणूक आयुक्त सदांच मतदारां खातीरच आशिल्लो आनी ह्या मुखार लेगीत मतदारां खातीरच आसतलो अशें सांगलें. राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान. इसलिए भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों उन्हें मतदाता जरूर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए. भारत के संविधान लोक प्रतिनिधित्व कानूनों, नियमों और उनके अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा. दिल्ली मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. विकास सिंग हांणी दूरदर्शनाकडे उलयतना सांगलें की दिल्ली मेट्रो हरीत येरादाराची भूमिका निभयतना भौशीक येरादारी आपणावपाक प्रेरीत करता अशें सांगलें. दिल्ली मेट्रोचो मुखेल हेत दिल्लीक ग्रीन दिल्ली करपाचो आसा अशें तांणी खबराकारां लागीं उलयतना सांगलें. हमारे लिए पर्यावरण सबसे महत्वपूर्ण रहा है, जिससे कि पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे. तो उसके लिए दिल्ली मेट्रो समझ लीजिए एक तरह का ग्रीन ट्रांसपोर्ट है जो लोगों को प्रेरित करता है कि अपनी रोड ट्रांसपोर्ट छोड़ के इस पे आएँ, जिससे कि पोल्यूशन कम हो, कंजेशन कम हो, एक्सीडेंट्स कम हो और लोगों को सुविधा हो. तो कम्युनिटी की सुविधा और हेल्थ के लिए दिल्ली मेट्रो है. अब जो ये मैराथन है, ये इस तरह के इवेंट कम्युनिटी, जैसे दिल्ली की कम्युनिटी समझ लीजिए, अगर दिल्ली में मैराथन हो रहा है तो एक तरह से मैं ये कहूँगा कि इसको और ज़्यादा हेल्दियर सिटी बनाने में हेल्प करते हैं. दिल्ली वासियों की सेहत के लिए मेट्रो एक ग्रीन ट्रांसपोर्ट है. देखिए, और हम लोग इसको और ग्रीन बनाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बढ़ा रहे हैं. जैसे सोलर एनर्जी है, वेस्ट टू एनर्जी है, उससे हम अपनी एनर्जी की खपत को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं. ICC चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या नव्या आवृत्तीक आयज सावन सुरवात जाली. कराचीत चालू आशिल्ल्या पाकिस्तान आड न्यूझीलंड खेळात पाकिस्तानान कुरू पावलो जिखून पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. निमाणी माहिती हातांत आयल्या ते प्रमाण न्यूझीलंडान 13 षटकांनी 2 गडे वगडावन 64 धांवड्यो केल्यो. इतले मजगतीं रोहित शर्माच्या फुडारपणाखाला भारतीय पंगड फाल्यां दुबय आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमाचेर बांगलादेशा आड आपल्या मोहिमेक सुरवात करतले. पयल्या 8 एक दिसाच्या आंतरराष्ट्रीय पंगडाचो आस्पाव आशिल्ली ही सर्त पाकिस्तान आनी UAE जातली. ह्या सर्तीचो निमाणो खेळ फुडल्या म्हयन्याच्या 9 तारखेक जातलो. ए गटांत न्यूझीलंड, भारत, बांगलादेश आनी यजमान पाकिस्तान खेळटात जाल्यार ब गटांत अफगाणिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, आयएनए, दक्षिण आफ्रिकेचो आस्पाव आसा. 2017 वर्सा जाल्ल्या आवृत्तीत पाकिस्तानान भारताक हारोवन ह्या सर्तीचें वस्तादपण मेळयलें. पळयाचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 33.4 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां.
निमाणे कडेन परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. सैमीक संकश्टाचो परिणाम जाल्ल्या 5 राज्यांक राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधींतल्यान 1554 कोटी रुपया परस चड केंद्रीय मजत दिवपाक मान्यताय. देशभरात छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती मनयली व्हडा दबाज्यान. प्रधानमंत्र्यांनी जारी केली खासा ध्वनिफीत. गोंयांत शिवजयंती निमतान तरेकवार कार्यावळीचें आयोजन. महाकुंभमेळ्याच्या आयोजनावेल्यान विरोधी पक्ष जाले आक्रमक. विरोधकांनी अपप्रचार थांबोवचो उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांचो सल्लो. दिल्लीच्या सरकार स्थापनेविशीं भाजपाची खासा बसका. फाल्यां सोपत विधी सुवाळ्याची नेटान तयारी. पिवपाच्या उदकाचे प्रश्न हाताळपाक खासा खातें. भौशीक बांदकाम खातें ह्या मुखार रस्तो आनी बांदकामाचेर केंद्रीत करतले. गोंय मंत्रिमंडळाचो निर्णय. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.